सगळे प्रेसाक वेलकम करता आणि आज तारीख 21 नोव्हेंबर वर्ल्ड फिशरीज डे. आमचो आज ऑस्पिशियस फिशरमॅनाचो ऑस्पिशियस डे. म्हजे सगळ्या ह्या ऑस्पिशियस दिसाक सगळे फिशरमॅनांक वेल विशीस. आमकां आज अनफॉर्च्युनेटली हो प्रेस कॉन्फरन्स घेवचो पडटा. आतां प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाच्या फाटल्यान तुमकां मुद्दो सांगता. सोमारा दीस आमी आमच्या हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणेंक मेळ्ळे अशें कित्याक लागून की आमचे ट्रक्स, नुस्त्याचे ट्रक्स आनी बॉक्सीस, इन्सुलेटेड ट्रक्स आनी बॉक्सीस तिनूय जेटीचे म्हणल्यार बेतूल, वास्को आनी पणजे सगळे कारवार बॉर्डरीचेर म्हणल्यार एक्रॉस गोवा कर्नाटकान स्टॉप केले म्हणटकीच आमचो प्रॉब्लेम असो जालो की आमकां नुस्तें आमचे बॉक्सीस आनी ट्रक्स सगळे ऑक्युपायड जाले आनी आयल्यो बोटी म्हणल्यार आयतारा आयल्यो बोटी, सोमार आयल्यो बोटी, मंगळारा आयल्यो बोटी खाली करूंक आमकां मेळना. आतां प्रॉब्लेम कितें जाला, आमच्यो बोटी धक्यार नुस्तें घेवन आसा आनी आमकां खाली करपाक मेळना. सो आमी आतां टोटली लॉक जाल्या. आतां ह्या खातीर हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता. आमकां विश्वजीत राणेन ते दिसा पेशंट हियरींग दिलें आनी ही वॉज व्हेरी पॉझिटीव आनी ताणें सांगलें आमकां कितें तरी ह्या इश्यूचेर आपूण सोल्युशन काडटा. पूण अजून पर्यंत तरी कितें हालचाल ना. हांव धरता की हांव पॉझिटीव आसा. विश्वजीत राणे इज अ व्हेरी एफिशियंट मिनिस्टर, तो काडटलो हाजेर सोल्युशन. पूण हांव आतां प्रेस आपोवपाचो मुद्दो असो की हे बेगींतले बेगीन सोल्युशन काडूंक जाय. हांवूय एक आमदार म्हूण हिंगा ते प्रेसाक रावंक ना. आमदार तशेंच हांव ट्रॉलर्स ओनर्स मांडवी फिशरमॅन ही सोसायटी आसा तेजो मेंबरूय आसा. ताका लागून हांव आयज ह्या प्रेसाक हाजीर जाल्लो आसा. आनी बाब हर्षदान ह्या इश्यूआचेर आमकां कितें घडलां, कितें त्रास जातात आज तें सांगून दिल्लें आसा. हांव थोडेशा उतरांनी सांगता. जेन्ना FDA ह्या मिनिस्टरान बॅन म्हूण काडलें, पूण तो बॅन मोडना. सम गायडलायन्स कितें ताणें इश्यू केल्ली आसा. आनी जेन्ना आमकां ट्रॉलर्स जे आमी आसात तशेंच ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसात, कॅनोज आसात, ताका आयज गोंयांत त्रास जाल्ले आसा. कित्याक त्रास जाल्यात, जे आमचे बोटी नुस्त्याक घेवन येताले ट्रॉलर्स जे जेट्टीचेर आसात, मांडवी फिशरमॅन जी बेतीम आसा, कुडबाणा जेटी आसा, वास्को जेटी आसा, जे आमी नुस्त्याक खाली करून ट्राकान भरून जे एजंट आसताले नुस्त्याक घेतलां. नुस्त्याक घेवन आमी दुसरे स्टेटीन धाडटात. जे नुस्त्याक आमी गोंयकार चडशे नुस्त्याक कोण खायना. जे आमचे टुना फीश चडशे खावपाक वचना. हॉर्स मॅक्रल जे आमी आरे म्हणटात, कॅटफीश, सांगाडे, रिबन फीश, बाडे आनी तरेचे जायते नुस्त्याक आसा. वेरायटी खूब आसा. राणे आसात, हे रेड हे आमकां दिसतात राणे, कटल फीश आनी तरेची जायती फिशी आसात. ते आमी गोंयकार चडशे खावपाक वचना. ते खातीर आमी हे चडशें मार्केटींग केरला स्टेटींग जाता आनी दुसरे स्टेटींग हे नुस्तें वचना. ते जाल्यार लोकलाक वयता, एक्सपोर्टाक वचना. लोकल फिशींग कित्याक आमी जाणात आमी मार्केटींग करतात. कित्याक आमी धंदेदार आसात म्हणटच तें मार्केटींग आमकां सगळ्यांक करचें पडटा. आमी नुस्तें घाडलें म्हणटच. आनी जेन्ना ही गाडी आमची भरलेली आसली ती आमी गेले, आमचे एजंट नुस्त्याक घेवन गेले तेन्ना कारवार हे बॉर्डरीचेर आमची गाडी गोंयकारांची सगळे जे एजंट आसात, लोकल आमचे कोणाची गाडी आसात, तेजे ह्या कारवार बॉर्डरी तेणी दुसऱ्या लोकांनी, कारवारच्या लोकांक, कर्नाटकाच्या हे आमच्या दुसरे इश्ट आसात नुस्तें मारपी, तेणी थिंगा आडायले. आनी दुसरे सायड ह्या वटेन सावंतवाडी ते आमचे फिश मिलाकूय वयताले नुस्त्याक. एक फिश मिल आसा निवती ह्या त्या वटेन महाराष्ट्रान आमकां आमची गाडी थिंगा आडायले. देखून आमी सारके त्रासान पडलेले आसात. जे ट्रॉलर्स ओनर्स बोटकार आसात, कॅनो जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसात, सारके त्रासान पडल्यात. कित्याक ही गाडी आडायल्यात. जेन्ना आमी हो इश्यू
मोठो व्हडलो आनी आमी सगल्यांनी कमिटी मेंबर्स ऑल गोवा फिशरमॅन एकठांय जाले आनी FDAच्या मिनिस्टराच्या फुड्यान गेले. ते कडेन आमी डिस्कशन केलें. तेजें डिस्कशन तो सांगपाक लागलो जे FDAन रेड मारलेली तेन्ना मडगांव तेन्ना फॉर्मलीन आसा म्हूण रेड मारलेली. पूण हांवें ते कडेन स्पश्ट विचारलें तेन्ना बाबा ते टायमार 2 दिसां पयलीं हांव मेवलो तेन्ना ते कडेन विचारलें FDAन रेड मारली तेन्ना तुमकां फॉर्मालीन मेवल्लें काय म्हण. तो म्हणूंक लागलो ना. अरे मेवंक नासलें जाल्यार तुमी सगलो इतलो बोबाव केल्लो फॉर्मालीन मेवलें म्हण. ओके तो इश्यू आतां कमी जायत आसा. जेन्ना हें फॉर्मालीन आमी म्हणटात फॉर्मालीन हें नुस्त्याक येताच जें नुस्तें जे आमचे जे 3 म्हयने आमचे 2 म्हयने आमचे बॅन आसता जून जुलय 60-61 डेज तेन्ना दुसरे स्टेटींतले ईस्ट कोस्ट जे आमचे आंध्रा ओरिसा बेंगाल तिंगचे तामिळनाडूचे तिंगचे नुस्त्याक आमचे मन आसले म्हणटर गोंयान तेंचे ट्राक येतात नुस्त्याक घेवन. पण तेन्ना येता तेन्ना तांकां 3 दीस 4 दीस ते लागतात. तेन्ना ते कडेन तितलो आयस तेंचे आयस फॅक्टरी तितली ना आयस ते कडेन तितलो मारूंक जायना. तेन्ना कितेंय तरी ते फॉर्मालीन घालून हाडटात आनी आमच्या गोंयकारांक ते नुस्त्याक खावयतात. आनी हें आमकां देवानूच दाखोवन दिल्लें आसा. कित्याक फॉर्मालीन ते मेळोन आमच्या गोंयच्या लोकांक जायते त्रास जालेले आसात. हांवूय शेबासकी दिता FDA डिपार्टमेंटाक ऑफिशियलांक कित्याक हो रेड मारलो आनी आमच्या गोंयकारांक सगल्यांच्या मनांत काळजांत लागलें कितें तरी फॉर्मालीन हे इश्यूआचेर. रजिस्टर आतां तुमी आतां रजिस्टर करून येवचें म्हणटा न्हू ते रजिस्टर केलेंच म्हणून जायना. आमच्या मार्केटान तेणी मेन पॉयंट आमचो कितें तेणी मिशिनरी आमच्या ताका तितले बेगीन मशिनरी घालून ती हायटेक जाल्यार ते प्रॉब्लेम सॉल्व जातले नाल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाचें ना. आनी चॅक पोस्टाचेर हे करून कामचें ते प्रॉब्लेम सॉल्व जायना. मार्केटान मशिनरी सेटअप जावपाक जाय. Means in short, everything started because of formalin. Guidelines are to be followed. We also are with the government. But finally, we need a lab there in the market, wholesale fish market. Just following the guidelines will not solve the problem of Goa. The government needs to immediately set up this lab. Yes, there in Margam itself, HCBD wholesale fish market. This is a requirement, along with the complying with the guidelines. Immediately Immediate. That will build up the trust of Goan consumer, the fish consumer. As long as there is no testing laboratory inside the market of HCBD fish, wholesale fish market, the trust will not be rebuilt. To rebuild the trust of the fish consumers in Goa, we need that testing lab immediately.